कारण तुम्ही सरकारान म्हाका येता म्हणजे जाता तितली बेगीन आणि ते पावस पडलो आमी आनी तेन्ना बुडत म्हणून सांगली ना कोणा लागची झाडां जावता आतां कितें करपा ह्या कठीण करता जाल्यार वयल्या वयल्या खांद्या उडोवपाचें ते जेवण कितें हे चवथी दीस खूब पावस पडलो आनी राती कडेन दोनाक हो वयलो सगळो लोट येयलो आनी हांगा ही म्हाजी धड बांदलेली ते धडे वयल्यान कोसोन पडले आनी ती म्हाजो कंपाउंड आशिल्लो तो पोंदा पडलो आनी वयल्यान उदक सगळें वयर दोंगराचें उदक येवटी येयलें ते डिपार्टमेंटान ताका वयर तर मारलेलो वायर हेची लायट घालपाक आनी तेणें तें चर मारलें म्हणटकीर सगळें वयलें दोंगराचें उदक सकयल देंवलें आनी तें चरांत जिल्लें आनी हांगा फुटलें मोठो पावस न्ही तो दिसभर आनी रातचो दोनाक सामको पडलो सगळ्यांक आवाज बिवाज सामको मोठो. आतां कोणी इन्स्पेक्शन बी केलां? इन्स्पेक्शन म्हणजे अशें येवन सगळे गेल्या. कोण कोण येयले? कलेक्टर तेंचे मनीस येयले, आमचे पंच येयला आनी बाकीचे आनी हे आरजी म्हणजे तेच येयले आनी अजून पर्यंत काडून ना? आजू पर्यंत काडून हांवें आमदाराकूच सांगलां, आमदारान धाडटा म्हणलें पूण आज पर्यंत कोण ना. आमदार येवन गेला? आमदार ना. तेन्ना ते PA सांगलें तेगेले वचोन पळयात तो PA ना कांय ना. आज हे गोश्टी कितले दीस जाले? 12 दीस जाले. 16 दीस जाले. आमी 4 दीस पयलीं मरे कंप्लेन दिली ना गणपती घरा आहा न्ही हय ताका लागून रावले आनी पडटा जाल्यार पडो न्हू. आतां डेंजरस आसा? आतां झाड कोसळपाचें डेंजरस आसा? हय झाडां आतां 2 पडपा आसा आनी ते झाडां तर पडली पोंदा तेंची लायन व्हडली ते लायनीचे पडटले आनी आमचे घरार पडटली कोणूय रातचो हें जावंक शकता. कितले जाण रावता घरान? घरान कितले जाण रावता? आमी घरांत रावतात 3 जाणां चलो हें आनी बायल.